जेजूच्या आस्पत्रेंत ऑपरेशन करची एक सिस्टम आसा. ओटी म्हणटा ऑपरेशन थिएटर. ते कोण कुमसारी आसात पळय, ही गरजेत असले कुमसारी सो जागो आणि कुमसारी ते जेजूच्या आस्पत्रांतले ऑपरेशन थिएटर. त्या ऑपरेशन थिएटराक आमी वचाचे. थोडे आमची पिडा चड जाता. ह्या थिएटराक वचून कोण ऑपरेशन जावंक रेडी आसा पळय ताची भलायकी पाडत जायना. त्या जाग्यार ऑपरेशन फेल म्हणून नांतना. आज सकाळी कठीण पावस आलो न्ही. पावस आसलो, जायते अडकळी आमकां आसले, मारोग सामाना. हे सगळे आसल्यार आमी ह्या भलायकी मायेच्या पुनशताक हांगासर आमी आयल्या. देवाचो अनुभव सोडूंक आमची भलायकी मोतीची आनी कुडीची बरी उरोंक जाय आनी ह्या खातीर मागोवंक हांगासर आमी आयल्या. जुलय म्हयन्याची 1 तारीख आमी पळयलें जाल्यार सगळ्या धाकटेरांचो दीस आचरण करता. धाकटेरांचो दीस खरी एकल्यांक एक दीस आसा न्ही गे. आवयांक दीस आसा, बापयांक दीस आसा, भावांक दीस आसा, भयण्यांक. तशेंच धाकटेरांकय एक दीस आसा. आनी धाकटेरांचो दीस आमच्या भारतांत जुलयच्या 1 तारखेर आचरण करतात. हांगा तुमचे पैकी कोणी धाकटेर आसात गी? धाकटेर कोणी आणल्यार हातूर घाला पळय. हां, कोणी नात. तुमची भुरगीं कोणी धाकटेर जाल्लीं आसात गी? हां, एक हांगासर आसा, दोगां आसात. ओके. तुमची भुरगीं वा भाव भयणी धाकटेर जाल्ली थोडी दिसांना आसोंक पुरो. बरें. कोणी एकल्यान अशें सांगलेलें आसा, देवाच्या उपरांतलो सागो धाकटेरांक दीस जाय. कितें म्हणटा तुमी न्ही? धाकटेरांक दीस जाय कित्याक म्हूण सांगल्यार जायतीं कारणां आसात. देवा उपरांतलो सागो धाकटेरांक आमी दीस जाय. कशें देव जीव राखता तशेंच धाकटेरी आमचो जीव राखतात न्ही. कितलीं जाणां येदोळ म्हणसर हॉस्पिटलाक वचनातलीं आसात. हॉस्पिटलाक वचनातलीं, धाकटेराक मेळनातलीं आसात गी. हां, एक नंतर आनी एका संदर्भार धाकटेराक मेळजेच न्ही गे. हांव जल्मलोच धाकटेराच्या हातांत. मस्त जाणां मस्त संदर्भार कितें म्हणटात विविध हंतार धाकटेरा लागीं आमी वचाचे. ते देखून धाकटेर आमकां लागीं कशें देव आमकां लागीं गी तशें धाकटेर जायते फावटी आमकां लागीं जाता. हॉस्पिटलाक गेलें जाल्यार भलायकी पाड जाली जाल्यार कितें आमच्या कुडींत उण आसल्यार आमी आस्पत्रेक वचाचे, धाकटेरांक मेळाचे, वकात तांणी दिल्लें खाण घेवचें. देखून धाकटेर आमचो जीव राखतात. धाकटेर कांय थोडे फावटी आमकां आमचो जीव परत मेळचे बरी करतात. कांय थोडे फावटी मरणाच्या तनीर आसतात न्ही गी. कोणी ICUक गेल्यात गी. ICU हॉस्पिटलांत थोडे जाणां एडमीट केल्ले आसा न्ही गी. मस्त जाणां ICU गेल्यात. ICU म्हळ्यार कोणी एकल्यान सांगलें थंयसर हॉस्पिटलांत कटल्यार न्हिदोवन वयर पळयतना ICU देवाक म्हणचे की देव हांव तुका पळयता म्हूण सांगून ते दाडा इल्लीशे भिरांत आनी बरें दिसता न्ही गी. देव लागीं आसलें बरें दिसता. ICU ओ गॉड ICU कशेंय जावं आमी थंयसर वेतना आमकां धाकटेर आसात, आमकां सुदारसितात, देवाचो उडास आमकां येता, पिडा गूण करतात. आनी आयच्या काळार भलायकी क्षेत्रांत भिरांकूळ क्रांती जाल्या न्ही गी. नमुन्याची पिडाय आसा, नमुन्याचे दत्तेरी आसात, नमुन्याची वखदाय आसात, नमुन्याचे कॉम्प्लिकेशनी आसात. पूण कशेंय जावं देवान आमकां आस्पत्र दिल्यात, धाकटेर दिल्यात, भलायकी पाड जाताना इल्लेशें बरें जावंक अवकाश आमकां दिल्यात. देवाक आमी अर्घां दिवया. कांय थोड्या जाणांक धाकटेरांक म्हण अवकाशच ना. कांय थोडीं जाणां पिडा येवन तशेंच मरतात. तांकां पयशे ना आसूंक पुरो, धाकटेर ना आसूंक पुरो, आस्पत्रे ना आसूंक पुरो. पूण आमकां ह्या करावळींत जियेतल्यांक जायते आस्पत्रे आसात, धाकटेर आसात आनी आमची जतन ते घेतात. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. देखून धाकटेरांक आमी मान दिसय. धाकटेरांक आमी मान दिसय आनी धाकटेराक आमी आमच्या जिणयेंत थोडे फावटी राखून रावता न्ही गी. पिडा येतना मस्त गडीस जाताना कोणी बिजी आसा म्हणून आमी सांगता गी ना न्ही गी. धाकटेराचें अपॉयंटमेंट 2 दीस जाल्यार
आमी राखून रावता कांय थोडे पटी थोड्या दाक्तरांक कितली उठली लायन न्ही एका 500 रारेन राखून रावतात दनपारां थोडे पटी सांजेर मेळटात कोणी हॉस्पिटलांत आसल्या म्हाका लेट जालो बिजी आसा बेगी पाटी घरा वचचे कोणी सांगना गुण जाल्या उपरांत पाटयेचे म्हणलें आमचे चिंता बसा त्या देखून पिडा आयल्या दळा दाक्तराच्या हातांत आमी संपडल्या वेळार आमी कितलो वेळ ते रावों की त्याग करूं की सॅक्रिफायस करूं की आमी तयार आसा कशें जावं ही आमच्या जिणयेची वास्तविकता म्हाका भाव भयणीनो सर्व दाक्तेरां पैकी श्रेष्ठ दाक्तेर कोण कोण आ जेजू जेजू सर्व दाक्तेरां पैकी श्रेष्ठ दाक्तेर प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आमी म्हणटा जेजू दैवीक वॉयस आमच्या भोंवतणी आसचे दाक्तेर आमची शारिरीक पिडा कुडीची पिडा ती आमकां गुण करूंक आदार दितात पूण जेजू व्हडलो दाक्तेर आमची शारिरीक पिडा मात्र न्हय आत्म्याची पिडा आनी खंयची पिडा आसल्यारय तो गुण करता जेजू दाक्तेर म्हणलें चिंतप आयच्या वांजेलांत आसा मातेवाच्या आपोवण्यांत थंयसर दाक्तेरा विशींत उल्लेख केल्लो आमी आयकता जेजू म्हणटा भलायकी आसलेल्यांक वैजांची दाक्तेरांची गरज ना ताची गरज कोणाक पिडेस्तांक मात्र हॉस्पिटलाक घेवचें कोणें पिडेस्त मात्र तांकां आपोवन हाडटले भलायकी वत आसात पूण हॉस्पिटलाक सडा वच जावन येवचें पिडा आसलेल्यांनी कस्त आसलेल्यांनी आनी थंयसर दाक्तेराक मेळोवन घेवचें देखून जेजू म्हणटा हांव आयला पिडा गुण करचे खातीर हांव आयला पिडा गुण करचे खातीर हांव आयला फातक्यां पासत भाग्यवंतां पासत न्हय भलायकी आसलेल्यांक वैसाची गरज ना ताची गरज आसा कोणाक पिडेस्तांक मात्र देखून एक सत आमी समजून घेवंक जाय जेजू आमचो दैवीक वॉयस जेजू आमचो दैवीक मेस्त्री जेजू व्हडलो एक दैवीक दाक्तेर सक्कड पिडांक ताचे थंय वखद आसा जेजू थंय वखद नातल्ले म्हणून ना खंयचीय पिडा जावं दी खंयचीय समस्या जावं दीत जेजू थंय ताका वखद आसा देखून जेजू एक व्हडलो वॉयस म्हणलें आमी समजून घेवचें तर आतां दुसरें सवाल पिडेस्त कोण गे म्हणसो न्ही गे जेजू आमचो वॉयस पिडेस्त कोण गे म्हणलें सवाल थोडी दिसांना आमी चिंता आमी भलायकी वोंत आसता न्ही गे भलायकी वोंत आमकां सडावत थोड्यांक पिडा ना आसूंक बरो देवा गर्गा दिवया बरी भलायकी दिल्ल्या खातीर पूण नमुन्याची पिडा आसात कुडीची पिडा सोड न्हू दुसऱ्या नमुन्याची पिडा आसात दाखल्याक आमकां कितल्या जाणां सगळ्यांक बेजार जाता गी बेजार जायनातली कोणी याद गी हातूर गेला वळ्या म्हाका येदोळ म्हणसर बेजारूच जावंक ना मस्त पटी आमकां बेजार जाता न्ही गे थोडे पटी इल्लीशी बेजाराय थोडे पटी खंडापटे बेजाराय एक पिडा बेजार जातना आमी कोणा लागीं येता थोडे पटी आमच्या कुटुंबाच्या सद्या सांगात येता फ्रेंड्सा लागीं आमी उलयता खंय काय आमकां कितें म्हणटात मस्त बेजाराय जाल्यार आल्तारी मुखार रावन मागणें करचें नाजाल्यार इगर्जेक वचचें भाग्यवंत गांठ्यांत इल्लोसो वेळ मागण्यांत वेळ करसूनसो जेजू लागीं मागचें म्हणटा करता गे ना आमी न्ही गे आमकां बेजार जाताना आमी सक्कड मागणें करता त्या देखून बेजाराय एक पिडा ती सक्कडांगी आसा पूण की म्हाका बेजारायची पिडा नाम सांगूंक जायना सक्कडांगी आसा आनी एक विशेश म्हळ्यार आनी राग येवची पिडा न्ही गे राग येवची पिडा राग येतना थोड्यांक पळयचे तांबडे जातात नाक तांबडे जाता टोमॅटो बरी न्ही गे मस्त जाणांक राग येता पूण ही राग येनातली आसात हांगा म्हज्या जिणयेंत येदोळ म्हणसर म्हाका रागत येवना सक्कडांक येता न्ही गे सक्कडांक हांगा आसल्यार सक्कडांक बेजार जाता राग येता थोडे पटी विरार जाता आमी न्ही गे समस्या आसात घरचे समस्या आसात आर्थीक समस्या आसात भुरग्यांचे समस्या आसात आनी विविध नमुन्याचे समस्या आसात आनी हे समस्या येता आसतना आमी विरार जावची एक काले म्हणटात पिडात ती आनी एका रितीची पिडा आनी ना सोंसणीकाय न्ही गे ना सोंसणीकाय थोडी जाणां उलयतना इतले बडे रागार जातात की एक उलयल्यार 4 फाटी जाप दितात न्ही गे
ना सोसणी काय म्हणटात घरांनी थोडे पटी आमकां आयकोंक मेळटा सोसणी काय थोडे पटी ताका एक मीत आसा ताच्या उपरांत मागीर फाल्यां म्हणटात बारीक कस सोसून व्हरूंक म्हणटा न्ही ना सोसणी काय आनी सोसणी काय आमकां नातल्या वेळार आमी कशी जाता म्हणल्यार एक व्हिडिओ काडून पळयल्यार बरें थोडे पटी आमकां तेन्ना समजना न्ही त्या देखून ना सोसणी काय सगळ्यांक आसा थोडे पटी फारीकपणाची चिंतना येतात फारीकपणाची चिंतना आमकां मस्त लुकसाण गेल्ल्या मनशांक फारीकपणाची चिंतना येतात मनीसरल्यांक येतात न्ही येतातच ती चिंतना आयिल्ले कुठले पातक जाले म्हणून अर्थ नाही पूण ती चिंतना येतात पूण ती चिंतना आमी कार्यगत केल्यार मात्र पातक जाता थोडे पटी मोसोर म्हणलो आयकला लागी तुमी मोसोर म्हणून पाद्राबण म्हणलें हांगा कोण आयकी मोसोर ना म्हणटलो पाद्राब आं कशें मोसोर आगी दिसता गी तो आं मोसोरी व्हडली एक पिडात न्ही कोणें एक ल्हान अशें पोट घडलेलें आसा ना मसराक वकात ना मसराक वकात ना मसरी मनशाक मातयेंत पुरल्यारी लाग्गेल्ल्याक बरकात ना न्ही मिस्त्रेंत पुरल्यारी लाग्गेल्ल्याकी मसरी मनशांक सांगात आल्ल्यांक उरल्यांक तो बरें जावंक सोडिना त्या देखून मोसोर म्हणली एक भिरांक कुळपिडा हांगा ना अलमाडींत बिलकूल ना ती न्ही देवा घर गांधी बिया आसोंक नजो हे दुसरे केन्ना हांव येवचें जाल्यार आमी बंद करीचें जायत गे त्या देखून मोसोर म्हणली पिडा आमकां आसोंक नजो हे आसल्यार आजच धांवडायचें आमी जायत गे प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया आशा न्ही आशा आशा आनी एका रितीची व्हडली पिडा न्ही तुमी सडावळ जावन विलपियाबाची पद आयकलां आतां सोंग बरो ताणें आशे भशेन बरें एक पद घडलां ही अशें आसा आशा थराबळ आशा नमुन्याची आशा केन्ना ती उपजाता केन्ना ती पालवाता पोंताक ती पावची ना अखेर ती जावची ना मोरा पर्यंत उरता ताची नशा आयकलां सोंग बरो मस्त जाणांनी न्ही मागीर मुखार वचून बरें करून म्हणटा तो कानांनी दोळ्यांनी नाकांनी तुज्या ती रिकता काळजांत देवून बसताना उठ्ठाना न्हिदताना तुका ती दोसता पोंताक पावूंक राखता भाग्यवंताकी आसता स्थितिमंताकी आसता ल्हानांक व्हडांक चेड्यांक चेडवांक सगळ्यांकी आसता आनी कोणायकी आशा सोडिना त्या देखून आशेची एक चिंतप तुमकां कळीत आसा आशा नमुन्याची आशा संवसारी वस्तूंची आशा वस्तुराची आशा धनदर्व्यांची आशा मनशांची आशा आनी दुसऱ्या नमुन्याचेर आशा आसा ती आशा विपरीत जाल्यार कालें जाता आपलेस जाता आशा विपरीत जाल्यार आपलेस जाता थोड्यांक खाणांची आशा थोड्यांक वस्तूंची आशा थोड्यांक वस्तुराची आशा थोड्यांक पयशांची आशा थोड्यांक धनदर्व्यांची आशा आमकां हे कितें म्हणटात सडावळ जावन आमच्या जिणयेंत घडच्यो तसल्यो संगती देखून कोणी आमकां शारिरीक पिडा मात्र आसता म्हूण सांगूंक जायना ही सगळी पिडाच आशा आपलेस हगे मोसोर फारीकपणाची चिंतना नासोसणीकाय विरार जावचे रागार जावचे बेजार जावचे ही सगळी नमुन्याची पिडा आनी ह्या पिडेक दाक्तराक वखद मेळटा गी मणिपाल आस्पत्रेक म्हाका जोर मोसोर जाता दाक्तरा एक टॅबलेट बरोवन दिया म्हूण सांगल्यार दिता गी नाजाल्यार बरें एक टॉनीक दिया पदराबा नाजाल्यार एक 2 बोतलो ग्लुकोज घाला म्हूण सांगल्यार जाता गी मोसोर उणो जाता गी जायना न्ही गी त्या देखून हग्याक जावं मोसराक जावं अबलेसाक जावं बेजाराक जावं रागाक जावं नासोसणीके जावं खंयसरी वखद मेळना आस्पत्र्यांनी बिलकूल मेळना त्या देखून ह्या सर पिडेक कोण वखद दिता जाल्यार एकलो मात्र आनी तो जावन आसा जेजू आमचो दैवीक वैज त्या देखून हांवें सांगलें जेजू श्रेष्ठ दैवीक वैज कित्याक तो शारिरीक पिडा मात्र न्ही बगार आत्म्याची पिडाय गुण करता पवित्र पुस्तकांत साहित्य दाखलें आसा कुर्डो बार्तिमेव कोत्ता तुमकां आयकलां तिवे वसपूत कुर्डो बार्तिमेव न्ही खंयसर बसून भीक मागतालो तो खंयसर बसून मार्गाच्या देगेन रावन भीक मागतालो आनी त्या कुर्ड्या बार्तिमेवाच्या लागीं जेजू गेल्लो न्ही ताका म्हणटा त्या कुर्ड्याक हांगा आपया जेजू खंय मद्या रस्त्यार आहलो आनी त्या कुर्ड्याक आपयता
आणि त्या पंगडाच्या मध्ये जेजू ताका नितळ करता, दिस्त दिता, बरो करता आणि ताच्या समुदायान ताका एक करता. गरजेचे ते दोळ्यांची दिस्त मात्र नाही. बगार ताका एक मानान गौरवान लेखचे आणि त्या समुदायाक एक करचे ते गरजेचे. देखून मार्गाच्या कुशीन आसलेल्या बार्तिमेवाक जेजू जम्याच्या मोद्या आपयता, थंयतर ताका गुण करता आणि त्या जम्यान ताका एक करता. तोय त्या कुटुंबाचो सांदो म्हणले चिंतप दिवंक प्रयत्न करता. देखून दोळ्यांची पिडा मात्र नाही. म्हाका समुदायांत भायर घाला, हांव कोणायकी नाका जाल्लो आनी म्हाका सकडांनी सांडून घाला, ती म्हटली पिडा. जेजू देखून जेजू त्या पिडेक थंयसर वखद दिता. दोळ्यांक मात्र नाही. ताचे तें आसलें तें नकारात्मक चिंतप जेजू काडून उडयता. देखून जेजू दैवीक वैज. आनी एकली ती स्त्री रक्तस्रावाची स्त्री जेजूक फाटल्यान येवन आपडलेली वता न्ही. आयकलां आमी न्ही. जेजू जायराच्या घरा वता आसतना जम्या मध्ये एक स्त्री खंयच्यान भितर आयली आनी जेजूच्या आंग वस्त्राक तिणें आपडले आनी तिची पिडा गूण जाली. तिका जाय जाल्लें जाल्यार तितल्यान न्हय, तिची पिडा गूण जाय जालें आनी जेजूक कितें कळ्ळें. जेजूक कळ्ळें ह्या स्त्रियेची पिडा गूण जाल्या म्हूण. जेजूक सीदा उशेता आसलें कशें तिका गूण जायचें आसलें. जेजू थंयसर रावता आनी विचारता कोणें म्हाका आपडलें, कोणें म्हाका आपडलें. आनी त्या आपडल्या व्यक्तीक सोदून काडूंक जेजू प्रयत्न करता. त्या व्यक्तीक गुण्या उपकार करचे खातीर न्हय, त्या स्त्रिये विशीं समाजांत एक कीळ मनोभाव आशिल्लो. त्या समाजांत हांव त्या पंगडांत हांव ताका तिका भायर गेल्लें आनी एका रितीचे नकारात्मक चिंतप त्या लोकांच्या मतींत आसलें. जेजू तिका गूण करता मात्र न्हय, बगार गूण केल्ल्या त्या स्त्रियेक तिचे मान गौरव आनी त्या कुटुंबाचो एक संबंध परत स्थापीत करूंक जेजू प्रयत्न करता. त्या देखून जेजू त्या स्त्रियेक सोदून काडटा आनी सकाळा मुखार सांगता आज हांव तिजी पिडा गूण जाल्या. तसली पिडा आसल्यार सडावच जावन लोकांनी जिंचे ती अशुद्ध, तिणें पंगडाक येवंक नसो, तिणें सार्वजनीक समारंभाक तिणें येवंक नसो, असले चिंतप आसले. आनी असल्या चिंतपातावन भायर काडचे खातीर आनी तिका एक बरो कितें म्हणटात एक मान आनी गौरव दिवचे खातीर जेजून त्या स्त्रियेक थंयसर मोदें आपयलें. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. देखून म्हाका भाव भयणीनो, जेजू आमचो श्रेश्ठ याजक. जेजू तें आसा सर्व रितीचे वखाद. जेजू तें आसा सर्व रितीची मेडिसीन. आनी जेजूच्या सक्ते भायर खंयचीच पिडा ना. देखून हांव हांगासर ह्या भलायकी मायाच्या क्षेत्राक आमी आयल्या पुनशताक आमची कितें पिडा आसा, कितें आमचे आक्लास आसात, कितें आमचे उणेपण आसा, ते सगळे मरिये माया मुखांतर देवाक आमी समर्पण दिवया. मरी माय एक आमकां बरी वाट दाखयता न्ही. मरी अल्फोन्स लिगरी अशें म्हणटा. मरये विशयी ताणें म्हणलेली 2 रुपयाची उतरां. कोणाक फळ जायचे ताणें रुखा लागीं वचाचें न्ही. आंबे जाय जाल्यार खंय वचाचें. आधुनीक भुरग्यां विचारल्यार आंबे जाय जाल्यार खंय वचाचें, मार्केटीक वचाचें म्हणूंक न्ही. मार्केटीक गेल्यार आंबे मेळटात, पूण हळल्यांत आंबे मार्केटीन जायनात. आंबे जावचे खंय, आंबे जावचे रुखार न्ही. त्या देखून आंब्याच्या रुखा मुळांत आंबे जावच्या वेळार गेल्यार काले मेळटा, आंबे खंडीत जावन मेळटात. त्या देखून फळ आशेताल्यांनी रुखा लागीं वचाचें. तशेंच कोणाक जेजू लागीं वचोंक जाय ताणें कोणा लागीं वचाचें, मरये लागीं वचाचें, मरये लागीं वचाचें. आनी कोण मरये लागीं वेता तो ताका खंडीत जावन जेजू मेळटा. कितली बरी ह्या उतरांनी गी. त्या देखून आज आमी सगळीं भलायकी मायेच्या ह्या पुनशताक आयल्या. मरये मुखांतर जेजू लागीं वचोंक आमकां सुलभ. मरये मुखांतर आमची सर्व पिडा शिडा जेजूक समर्पण दिवंक आमकां सुलभ. आनी त्या पिडांक वखाद खंडीत जावन आमकां जेजू दिता. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. ओके, आतां दाक्तेरांक एक बरें एक टायटल आसा न्ही. दाक्तेराची शिकोवन जाल्ले कडल्यान ताका काले म्हणटात MBBS न्ही. MBBS डॉक्टर सुधाकर MBBS. डॉक्टर न्ही कोणाची नांवां घाला ताच्या मुखार काले टायटल घालतात न्ही. टायटल घालतात. आमी जेजू MBBS म्हूण सांगीत.
जीसस क्राइस्ट MBBS दाखतेर. MBBS ह्या 4 शब्दांक बुबा पुरबायेचो अर्थ आसा. पयले एम म्हळ्यार जेसू मोग आसो. एम म्हळ्यार मोग आसो. जेजू लागीं मोग आसा की ना? आसा न्ही गी? कितलो आसा? कितलो आसा? बरोवन वोमतो तितलो आसा. आदलो म्हयनो कोणाक समर्पण दिल्लो? जेजूच्या पवित्र काळजाक समर्पण दिल्लो. आनी जेजूचे काळीज मोगाचो संकेत. जेजूच्या काळजा मुखांतर देवा बापाचो मोग सगळ्या संवसाराक व्यक्त जाता. न्ही जेजूचो मोग कितलो म्हूण पळयचे जाल्यार खंय पळयचे? कुर्साक पळयचे. जेजून कितलो मोग केला? इतलो मोग केला. कुर्सार इतलो मोग केला. त्या देखून देव मनशाच्या मोगार पडलो. मनशाच्या मोगार पडल्या देवान आपल्या पुताक दिलो. आनी तो मोग इतलो बरोवन वोमतलो की त्या देवान आपणाच्याच पुताक कुर्सार मोरोंक सोडलो. कित्याक? आमचो मोग केल्ल्या खातीर. ते मोगाचो संकेत. कुरिसांनी कुर्सार जेजू मेल्लो तो एक मोगाचो श्रेश्ठ संकेत. ताच्याक एक व्हडलो संकेत ह्या संवसारांत ना. ते देखून जेजूचो मोग तो बरोवन वोमतोसो तसलो. जेजूच्या पवित्र काळजान मोग बरोवन वोमता. त्या देखून जेजू दाखतेर म्हणटा आसतना पयले एम काले जेजू मोगासो. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. पयले एम काले मोगासो. मोगासो. दुसरे एम जाल्ल्या उपरांत बी येता न्ही गी? ते बी बोक्साने आसो. जेजू बोक्साने आसो दाखतेर. जेजू मोगासो दाखतेर. जेजू बोक्साने आसो दाखतेर. जेजून बक्षिल्ले बरी ह्या संवसारांत कोणेय बक्षी लागी? कोणेय बक्षी लागी? कोणेय बक्षू ना. बॉक्सान्याक एक श्रेश्ठ दाखलो आसा जाल्यार जेजू. त्या कुर्सार तावनी जेजून बक्षिला. निमाणे त्या कुर्सार मारल्या दुस्मानांक सयत जेजून बक्षिला. कितें जेजून सांगिल्लें? परगट मिसा वेळार तुमच्या दुस्मानाचो मोग करा आनी द्वेशेल्यांक मागा म्हणून सांगलें. आनी तसो जेजू कुर्सार तावन जेजू त्या आपणाक कुर्सायलेल्या सोजेरांक बक्षिता. बापा ते कितें करतात म्हणून तेंच ना तांकां बक्षी. त्या देखून बोक्साण्याक जेजू एक श्रेश्ठ दाखलो. ताचे की व्हडलो दाखलो कंडीस जावन आमकां मेळचो ना. त्या देखून जेजू मोगासो. जेजू बोक्साने आसो. जेजू बरवश आसो. आनी एक बी जेजू बरवश आसो. हे वर्स कोणाक समर्पण दिला? बरवसो न्ही? बरवशाची यात्रिका म्हूण आमी म्हणटा. बरवसो सांडलो जाल्यार मागीर कांय ना थंय. बरवसो सांडलो जाल्यार मागीर जिणी मुखार व्हरूंक जायना. 16 वर्सां जावन थोडे फावटी मनीस जीवघात करतात न्ही? ह्या दिसांनी पेपरार पळयल्यार हर एक दीस एक नंतर आनी एक मनीस जीवघात करतात. कारणां विविध आसूंक पुरो आमकां कळीत नात. तांची परिस्थिती कशी आसा म्हणल्यार आमकां कळीत ना. पूण एक कारण कालें गे म्हूण सांगलें. तांच्या जिणयेंत बरवसो म्हणली सकत नांच जाता. आनी म्हाका कितेंच वाट ना. आनी म्हाका कितेंच वाट ना म्हणल्यार एका पॉयंटाक पावतात. संपूर्ण बरवसो तांचो नाश जाता. आनी त्या वेळार मरण एकच वाट म्हणलें चिंतप आनी जीवघात करतात. त्या देखून बरवसो सांडचो म्हळ्यार जिवीत होगडायलेले बरी. त्या देखून आमच्या जिणेंत जायते बडी समस्या येतात. थोडे बडी आमचो बरवसो दंडळता, उणो जाता. त्या देखून जेजू आमचो वैज तो बोक्साने आसो, बरवश आसो. त्या देखून जेजू मोगासो, बरवश आसो, बोक्साने आसो आनी MBBS न्ही? एस म्हळ्यार सडवंदार. एस म्हळ्यार सडवंदार. सडवंदार म्हळ्यार शब्दाचो अर्थ कालो. सडवंदार म्हळ्यार शब्दाचो अर्थ. सडवंदार म्हळ्यार शब्दाचो अर्थ सडयतलो, सेवियर, बाचाव करतलो. देखून आमकां सोडयचें जाल्यार कालें बांदून घाला म्हणून अर्थ न्ही? आमकां कोणें बांदून घाला? कोणें बांदून घाला? देवसरान बांदून घाला. काल्यांत बांदून घाला. पातकाच्या सांकळींत बांदून घाला. दोरयेंती न्ही, पातकाच्या सांकळींत देवसरान बांदून घाला. आनी ती सांकळ कोणें तुटयत? जेजून मात्र तुटयत. त्या देखून देवसराक धांवडायचें जाल्यार देवसरान घाल्ली सांकळ, पातकाची सांकळ
उडके करचे जाल्यार निकळायचे जाल्यार जेसूक मात्र साध्य. त्या देखून जिसस क्रायस्ट MBBS म्हळ्यार जेजू मोग आसो, जेजू बॉक्सान आसो, जेजू बरवोश आसो, जेजू सोडवंदार आमचो धाकटेर दैवीक वैज. त्या देखून खंयचे पूर आज विसरून गेले जाल्यार हें तुमी उडास बरा गे. जेजू आमचो दैवीक वैज, आमचो मोग करता, आमची पातकां बक्षिता, आमकां बरवसो नवो दिता आनी आमकां पातकां तावन सोडयता सोडवंदार. देखून हांवें सांगले जेजू श्रेश्ठ वैज, जेजू श्रेश्ठ वैज. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. ओके, आतां जेजू धाकटेर म्हणल्या उपरांत जेजूक एक आस्पत्र आसाचे न्ही गे. धाकटेरांनी खंय आसचे ती मार्केटींत आसना. धाकटेरांनी आसचे आस्पत्रेनी नाल्यार क्लिनिकांनी आसचे. जायजेत तांकां एक न्ही गे. त्या देखून जेजूकीक एक व्हडली आस्पत्र आसा. जेजूकी एक व्हडली आस्पत्र आसा. खंयची जेजूची आस्पत्र? खंयची आस्पत्र? आं ताबरनाकल गी. आं सगळी व्हडली इगर्जत जेजूची आस्पत्र. त्या देखून ह्या संवसारांत जेजूच्या धाकटेरान आसलेल्या आस्पत्र दुसऱ्या कोणच्याय धाकटेराक ना. कितले इगर्जे आहात संवसारांत, कितले आहात न्ही. खंयच्या कोणशा की तुमी वसा इगर्ज आसात न्ही. त्या देखून खंयच्या कोणशाक इगर्जे संवसाराच्या खंयच्या कोणशाक वसा तुमी जेजूचे आस्पत्र विविध जाग्यांनी आसात न्ही. विविध जाग्यांनी आसात. ते आस्पत्र आमकां भोव गरजेच्यो. त्या देखून पापा फ्रांसीस भोव वापरबायन म्हणटा द चर्च इज ए हॉस्पिटल फॉर सिनर्स अँड नॉट अ म्युझियम फॉर सेंट्स. कितली बरी वापरबायची उतरां न्ही गे. आदलो पाप साहेब आमचो पापा फ्रांसीस थोड्याच म्हयन्या पयले देवादीन जाल्लो. ताणें सांगलेलें आसा द चर्च इज ए हॉस्पिटल फॉर द सिनर्स, इट्स नॉट एन म्युझियम फॉर द सेंट्स. सांता भक्तांक आसचें म्युझियम न्हय. इगर्ज कोणाची आस्पत्र? पातका वरवीं पिडेस्त जाल्ल्या सकड पिडेस्तांची आस्पत्र न्ही. पिडेस्तांची आस्पत्र. त्या देखून ही हांगा इगर्जेक येवचें म्हळ्यार आमी खंय गेल्ले बरी जालें? जेजूच्या आस्पत्रेक आयले बरी जालें. हें बरें सांगचें कित्याक म्हूण सांगल्यार सुलाबेन उडास दवरूंक आमकां सलीस जाता न्ही गे. आनी आमकां जेजूची सकत कितें म्हणली आमकां समजता. त्या देखून कंठीसांव इगर्ज म्हणली भोव आपुरबायेची एक आस्पत्र. आनी आस्पत्रेन खंयच्याय पिडेक वखद आसा. खंयच्याय पिडेस्ताक हांगासर स्वागत आसा. इगर्जेची दारां धांपतात गी खंयच्याय एका मनशाक. तो क्रिस्तांवचो जावं दी, क्रिस्तांव न्हयलो जावं दी, तो भिकारी जावं दी, तो खंयच्याय कालेतीचो व्यक्ती जावं दी. ह्या आस्पत्रेक आयल्यार बेड्ड खाली ना म्हूण पाटी धाडटात गी. जागो ना म्हूण पाटी धाडटात गी. धाडनात. खंयच्या पिडेस्ताक अवकाश आसा. खंयच्याय नमुन्याचो पिडेस्त जावं दी. जेजूच्या आस्पत्रेंत जेजूच्या इगर्जेन ताका कंठीस जावन ताका कितें म्हणटात स्वागत आसा. पापा फ्रांसिसान म्हणली आनी एक उतरां आसात. इगर्ज म्हळ्यार झुजा उपरांत ट्रिटमेंट काण घेवचो जागो. झुजा जातात न्ही. संवसारार विविध नमुन्याची झुजा जातात. आज खंयसर बरो झूज जाता. इस्रायल आनी पॅलेस्टिना मध्ये जाता न्ही. मागीर रशिया आनी युक्रेना मध्ये जाता. मागीर दुसऱ्या कडेन मस्त कडेन जावनूच आसात. भारत आनी पाकिस्ताना मध्ये थोड्या तेंपा पयलीं झूज जाल्ले आनी कशेंच झुजा जावनूच आसात. आनी झुजा वरवीं कितलो लोक मरता न्ही. लोक मरता. आनी सडावळ जावन झुजाच्या जाग्यार बॅटल फिल्ड म्हणटा आमी. थंयसर थोडो लोक मरता, थोडो घायेता, थोडे सोजेर घायेतात. आनी घायेल्ल्या लोकांक आनीक सोजेरांक थंय सोडनात. जाता जाल्यार तांकां उखलून हाडटात आनी तांकां आस्पत्रेक व्हरतात, तांकां ट्रिटमेंट दितात न्ही. पापा साहेब म्हणटा ही इगर्ज वा जेजूची आस्पत्र म्हळ्यार झुजा उपरांत घायेल्ल्या हर एका व्यक्तींक वखद दिवचो जागो, ट्रिटमेंट दिवचो जागो, शुश्रूषा दिवचो जागो न्ही. आमी कोणा कडेन लढाई करता? आमी कोणा कडेन लढाई करीचे? शेजाऱ्या कडेन गी, घरा आसल्या कडेन गी. मागीर कोणा कडेन लढाई करीचे? आमी लढाई करीचे देंवचारा कडेन. आमी लढाई करीचे
सैतानाकडे, आम्ही लढाई करीचे फातकांकडे, आम्ही लढाई करीचे दुस्त सत्यांकडे, आम्ही लढाई करीचे वाईट संगत्याकडे. आणि असली लढाई आणि झूज करता असताना काले जाता थोडे पटी आम्ही गायताव, थोडे पटी झूज इतले बिरांकुळ जाता की थोडे पटी आम्ही ओतुसकोन पडटाव नाही, थोडे पटी आम्ही गायताव उडीन आम्ही गायना हांव सांगूंक पुरो, थोडे पटी आम्ही मोतीन गायताव, आम्ही देदेस्पर जाताव, थोडे पटी पातक सोडूंक आमी इतली प्रयत्न करताव गी, थोडे पटी आमी सलवताव, परतून सलवताव, देदेस्पर जाताव. कितें करचें म्हणल्यार आमकां समजना. थोडे पटी वायट सवयांत जावन फाटी येवंक आमी प्रयत्न करून तांतून परतून गुलाम जाता आसतना जिवीतच नाका, जीवघात करया म्हणून बघता. थोडे पटी पिवोवण्याक बली जाल्ले व्यक्ती आसा जाल्यार थोडे पटीले प्रयत्न करतात, मागीर पंदून परतून पडटात, येतात परतून पडटात, इराण जाता आनी कितें करचें म्हणल्यार तांकां समजना. थोडे पटी ड्रग्साक बली जाल्ले व्यक्ती कितले पटी वेतात फाटी वेतात, येतात फाटी वेतात, आनी थोडे पटी बरवस सोडतात. असल्या झुजांत आमी घायेताव, हर एकलो घायेता. पातकाच्या झुजांत आमी घायेताव, देवसारा विरोध करच्या झुजांत आमी घायेताव. हर एकलो हांगासर आसलो न्ही, आमकां नमुन्याचे घाई जातात. थोडे पटी बेजार जाता, थोडे पटी आमी देदेस्पर जाता, थोडे पटी आमी बरवस सांडटाव, थोडे पटी मागणें करचें नाका म्हणल्यार आमकां मोगता, थोडे पटी देव खंय आसा म्हणल्यार आमी विचारता. देव आसा इतलें हांव कस येता, इतलें प्रयत्न करता, कित्याक जायना विचारतांक येवना. थोडे पटी मरण आमच्या घरान येतना देवान कित्याक कशें केलें म्हणल्यार सवाल विचारतांक येना. विचारताव, झुजांत आमी सलवताव, झुजांत आमी घायेताव. त्या देखून असल्या झुजांत घायेताना आमी खंय वसाचे, जेजूच्या आस्पत्रेक वसाचेच. आत्म्याक जाल्लें घाई, मोतीक जाल्लें घाई, आमच्या उरल्या आमच्या कुडीच्या विविध संगतींक जाल्ले घाई ते पुसून वसाचे जाल्यार, ते नितळ जायचे जाल्यार कंडिसांव आमी जेजूच्या आस्पत्रेक वसाचे. देखून आमी सगळीं हांगासर आयल्या, देखून परत आमी उडासा काडया, परत आमी उडासा काडया. त्या देखून इगर्ज एक हॉस्पिटल असले बरी, इगर्ज एक आस्पत्र असले बरी, आनी आस्पत्रेन आमच्या आत्म्याच्या पिडांक सगळें वखद मेळटा, आत्म्याच्या घायांक आमकां वखद मेळटा. द चर्च इज द फर्स्ट हॉस्पिटल न्ही, चर्च इज द फर्स्ट हॉस्पिटल. आमकां केदाळा इगर्जेक पयले हाडले केदाळा बाप्तिस्माक पयले आमकां इगर्जेक हाडले न्ही. तेदो म्हणसर आमी देवाची भुरगीं न्हय आसल्या, त्या दीस आमचे भावार्थी जिवीत प्रारंभ जाला. त्या दीस पयले फावटी आमकां हांगासर हाडले, बाप्तिस्म दिल्लो आनी देवाची भुरगीं आमकां केल्ले आनी आमकां धुवन नितळ केल्ले. नितळ केला की ना केला मग कल्यात हांव नितळ केला आमकां फातकांत जावन आनी ते महापथक म्हणटा आमी घाले ओरिजिनल सीन न्ही, आमचे मुळावे पथक आसले तें बाप्तिस्माच्या सक्रामेंतान धुवन आमी काडला. त्या देखून आमकां पयले ह्या हॉस्पिटलान धुवन भावार्था प्रमाणे नितळ केल्ले. देखून चर्च इज द फर्स्ट हॉस्पिटल फॉर ऑल ऑफ अस. कित्याक थंयसर आमकां पातकांतले मेळेपणांतले धुवन संपूर्ण नितळ केल्ले आनी त्या दिसा आमी देवाची भुरगीं जाल्ल्या न्ही, त्या दिसा आमी देवाची भुरगीं जाल्ल्या. त्या देखून चर्च बिकम्स द फर्स्ट हॉस्पिटल विच इज द लास्ट हॉस्पिटल. चर्च इज द लास्ट हॉस्पिटल वन्स अगेन. खंय हाडटात आमकां निमाणे हांगाच साडीचे खंय व्हरूंक जायना, पस्तांक हाडटात मागीर हांगाच हाडटात आमकां, हांगा तांवतुर्ल्या कडेन व्हरतात, हांगान कालें करतात, हांगान नितळ करूंक प्रयत्न करतात. परतून एक फावटी आमी मरणाची कुडदोन काल्याक मीस बटोवचे, मागचे काल्याक आत्मो नितळ जावंक, आत्मीक जिणी नितळ जावंक. परत दिस इज ए हॉस्पिटल वन्स अगेन विच क्लेन्सस द सोल. आमकां नितळ करून सस्नाच्या पैनाक आमकां धाडटात. हांगासर नितळ करून सस्नाच्या पैनाक आमकां धाडटात. कितली बरी अपुर्बायेची घडावळ पळया. हे चिंतल्यार मात्र आमकां कितें म्हणटात समजता.
थोडेपटी आमी चिंतेचे म्हाका थोडेपटी बघचे मरनाक आमी एटेंड जाता न्ही गे मस्त मरनाक आमी एटेंड जाता थोडेपटी आमी चिंतेचे त्या पेटेन हांव तू न्हिदोन आसा आमी चिंतेचे आमी आं त्याच पेटेन हांव न्हिदोन आसा आनी भोंवतणी लोक कितें पुरा करता खालें पुरा लोक मागता आनी म्हजी परिस्थिती कशी आसा ती म्हाका मात्र गोत्तू न्ही गे म्हजें उणेपण म्हजें पातक कोणाक कळिता कोणाक कळिता म्हाका आनी म्हज्या देवाक कळीत आसा तें देवातान लिपोवन दवरूंक जाताय जायना कोले तुमी खंयचे प्लास्टर घाल्यार लिपोवन दवरूंक जायना खंयचे पॅकींग केल्यार देवातान लिपोवन दवरूंक जायना तातूंत थोडे पटी आमी चिंतेचे हांव तूं तें न्हिदोन आसा 4 जाण म्हाकाय उखलून व्हरतात आनी त्या फोंडाक पेट ते वयता आसतना आमी चिंतेचे त्या पेटे भितर हांव आसा म्हजी गत कली जात म्हजी गत कली आसत खंय हांव वसां हांव चिंतन येदो म्हणसर कोणूय चिंतला म्हणसर म्हणून आमकां बेंत दिसता न्ही गे मरण पळयतना तो बेन दिसता मागीर तातूंत न्हिदचे कशें पूण दीस एक्सरसायज इज व्हेरी गूड आमी चिंतीचे त्या दळा आमकां इल्लेशें चिंतूंक एक अवकाश मेळटा आज ताका फाल्यां म्हाका आज ताका फाल्यां म्हाका मरणाच्या फोंडाचे वयर असली एक उतरां बरोवन घाल्ली गई तें बरयलां फोंडार एस्टरडे यू वेर आय वॉज लायक यू काल हांव तुजे बरी आसलो फाल्यां तूं म्हजे बरी जाताय कोणाक आसलो मनीस सांगता गे आमकां करेक्ट मग कोणाक आसल्या मनशान सांगचे काल हांव ही तुजे बरी आसलो सकाळांक मेळटालो उलयतालो हसतालो जेवतालो खेळटालो आनी फाल्यां तूं हांगात येताय तूं म्हजे बरी जाताय त्या देखून हांव चिंता थोडे पटी आमी चिंतेचे न्ही गे हांव तो मेला म्हूण सांगून हांव तो न्हिदला म्हूण सांगून आमी चिंतीचे आनी त्या चिंतपांत आमी कितें पूर आमच्या मतीक चिंतप येता पळय आमी खंय थंय न्हिदोन पिकनिकाक येचे न्ही पिकनिकाक तेचे एका लाकान पूण खंय येचे पिकनिकाक ससनाच्या जिणयेच्या पिकनिकाक येचे आनी त्या पिकनिकाक बरी तयार जाल्यार की पळयची आमी पिकनिकाक बरी तयार जाल्यार की पळयची तयार जायनातले जाल्यार तें आमकां एक वॉर्निंग बेल दॅट इज ए वॉर्निंग बेल कोणी एकल्यान सांगलेलें आसा की हर एका मरणाची गांठ तुजेच मरणाची गांठ म्हणून चिंतेचे खंय ते वॉर्निंग बेल सकाळीं आमकां एलराम कितल्यावर आमी दवरला एलराम जाता न्ही गे काल्याक एलराम जावचे दी उठोंक वेळ जालो म्हूण सांगता मरणाची गांठी तेंत वेळ जावन आयलो तुजो वेळ उतरूंक वेते आसा देख मेल्ल्या मनशाक गांठ गरज आहे आयकताय ताका आयकना न्ही ताका घाल्या गांठ मारची ताका मारची गरज ना तो आयकोंक आयकना गांठ मारची कोणाक जिवल्ल्यांक आयकोंक उडास हाडूंक आनी एक दीस इत्त गांठ म्हाकाय मारतली म्हणलें समजून घेवंक अशेंच म्हाका व्हरतले म्हूण सांगून अशेंच त्या एका फोंडान घालतले आनी तेज्या उपरांत म्हजें जिवीत आनी एका रितीचें जालें म्हूण सांगून समजोवंक उडासा काडूंक आनी कांय इल्लेशें बरेंपण जाता जाल्यार तें समजून घेवंक करेक्ट मग हांवें सांगलें हातून कांय रास हांव पयलें ना म्हूण चिंता न्ही सगळी वास्तविकता त्या देखून उडास दवरया मुगाळ भाव भयणीनो या इगर्ज म्हणल्या हॉस्पिटलाक पयले पोटी हाडटात आमकां निमाणे पोटी हाडटात नितळ करतात आनी आमकां धाडटात बऱ्या रितीन शाबीतायेन वच म्हूण सांगून आनी आमी वचून पावूंक आसा आनी ते आमचे जिणयेचे पैण ह्या पैणांतान कोणायकी सुकोवन काण येवंक जायना कोणायकी मरणांतान सुकोवन जावंक जायना कोणायकी सिमिस्त्रीतान सुकोवन काण येवंक जायना जाताय हांव सिमिस्त्रीक वचना म्हूण सांगूंक जाताय जावंक जायना न्ही गे त्या देखून कोणी सिमिस्त्रीक चलोवन गेल्लो ना खंय गेल्लो जाल्यार तो पाटी येता सिमिस्त्री चलोवन गेल्लो पाटी येता वोवन व्हेल्ल्याक पाटी येनात न्ही गे त्या देखून हे संगती पुरा उडास दवरचें भोव गरजेचें त्या दळा आमची जिणी इल्लेशें नियाळ करूंक आनी इल्लेशें परिवर्तन करूंक आमकां सादी जातलें देखून उडास दवर आमकां भाव भयणीनो द चर्च इज अ हॉस्पिटल द चर्च इज अ हॉस्पिटल द फर्स्ट हॉस्पिटल द लास्ट हॉस्पिटल द हॉस्पिटल throughout our life we have to come many times मस्तपटी या जाग्याक आमी येयचे पिडा शिडा येताना उणेपण जाता आसतना आमी जायते पटी हांगासर येयचे देखून देवाक आमी अर्गां दिवया आनी एक संगत आसा धाकटेर जालो आस्पत्र जालें आनी आस्पत्रेंत कोण आसा जे कुमोक करूंक नर्सां जाय जेणी गे आमकां अरे एका आस्पत्रेंत गेल्यार थंयसर एटेंडर आसात नर्स आसात वॉर्ड बॉय आसात ते पुरा कालें करतात आमकां कुमो करतात न्ही कुमो करतात आनी आमकां बरें ट्रिटमेंट दितात आनी जेजूच्या आस्पत्रेंत आसचे नर्सस कोण
पाद्र्याबानी सिस्टरा म्हणून सांगीत काय गे पाद्र्याबानी सिस्टरा सर्व जेजूच्या आस्पत्रेंत अशी नर्सां ही नर्सां आमकां कुमो करतात न्ही दाखतेर पिडा सोदून काडटा आनी गुळयो बरोवन दिता आनी ती कानगे जे जाल्यार हॉस्पिटलांत एडमीट वेळा वेळा कोणें दिवची आं वेळा वेळाक आमकां वकात दिवचे BP चेक करचे ताप आसा गे म्हणून पळयचे मागीर काले म्हणटात अदें ग्लुकोज घाल्यार तो वेता गी ना घेवन पळयचे ब्लड टेस्ट करचे आनी काल परत टेस्ट करचे ही परत टेस्ट करचे कोणें आं नर्सांनी ती बरं ब्लड काडून मागीर सॅम्पलांनी बरं काडून तांकां ती लॅबोरेटरी धाडूंक आसूं दी त्या देखून जेजूच्या आस्पत्रेंत ही पुरा तपासणी करची कोणें तपासणी केल्ल्या उपरांत हांकां बरं वकात दिवचें कोणें वकात जेजू सांगता दिवचें कोणें पाद्र्याबान आनी सिस्टरांनी न्ही पाद्र्याबान आनी सिस्टरांनी त्या देखून पाद्र्याबान आनी सिस्टरांनी सांगलें वकात कान घेया पाद्र्याबान की सिस्टरांनी वकात जायचे आमकां जेजू सांगता ती आमी कान घेवचे त्या देखून हें भोव गरजेचें आनी जेजूच्या आस्पत्रेंत कितले पाद्र्याबानी कितली सिस्टरां आसात म्हाकाय गुर्तू ना कितले आहा तुमचो मस्त आसात न्ही संवसारभर जेजूची पाटलावदार आसा तेनी शिवाय लायक मस्त जाण आसात लायक मस्त जाण आसल्या निस्वार्थी सेवेंत तांकांच समर्पण दिवन काम करची मस्त जाण आसा सगळ्या संवसारात ह्या जाग जावनी काम करयेत सिस्टर जावनी काम करयेत एक लायक भाव भयणी जावनी काम करयेत त्या देखून कुमो करची सक्कड जेजूच्या त्या हॉस्पिटलांत नर्सां आसले बरी देखून तांकांय आमी मान दी जाय तांणी दिल्ले वकात आमी कान घेचे वकात दिल्ले कान घेचे न्ही हांगा फादर बाप्टिस्ट हरिये कांय तरा वकात दिता तुमकां न्ही आं हरिये कांय तरा वकात सांगता वकात दिता अंतले सांगचे वकात खंय तावन सांगचे हांगा तावन सांगचे ही सादारण एक काले म्हणटात मेडिकल जेजूचे मेडिकल हांगासर आसा ह्या मेडिकलान पुरा वखदां बरोवन गेल्यात ती पाद्राबाक वचूंक कळटात न्ही पाद्रा पासून सांगता अळे ह्या पिडेक हे वखद काणयचे न्ही ह्या पिडेक ती गुळी काण घेचे ती गुळी काण गेल्यार ती पिडा गुण जाता त्या देखून म्हाका भाव भयणीनो हेय भोव गरजेचे आमी समजूंक प्रयत्न करया आनी ते कान घेया ताच्या उपरांत आनी एक गरजेचो विशय कसलो विशय तो हॉस्पिटलांत गेल्यार सर्जरी करतात न्ही ऑपरेशन करतात की ना करतात कितल्या जाणांक ऑपरेशन जालां हांगासर मस्त जाणांक ऑपरेशन जालां एका नंतर आनी एका संदर्भान म्हणी ऑपरेशन जालां देवाकार काही दोन सर म्हाका ऑपरेशन जावं ना जावचें नाका हांव चिंता हांव त्या देखून ऑपरेशन जावचें थोडे पटी सांगूंक जायना जायचें पडटा न्ही जायनातलें बरें कशें आसूं दी पूण जेजूच्या कदाळ ऑपरेशन करचें ऑपरेशन जायचें इल्ली विपरीत परिस्थिती भायर येताना ऑपरेशन करचें पडटा न्ही आं बेश्टे ल्हान संगतीक ऑपरेशन करता ते करना न्ही त्या देखून जेजूच्या आस्पत्रेंत ती ऑपरेशन करची एक सिस्टम आसा कली सिस्टम दी अळे पाद्रा पात ऑपरेशन करते याद पाद्र बॅप्टिस्ट फाटल्यान बसला थंयसर आं कुंभसारींत बसोवन थंयसर कितें करता जेजूची काकूळत दाखयता जेजूची काकूळ दाखयता तो ऑपरेशन असो जागो OT म्हणटा ऑपरेशन थिएटर त्या देखून कुंभसारी आसात पळय ही गरजेंत आसले कुंभसारी सो जागो आनी कुंभसारी ते जेजूच्या आस्पत्रेंतले ऑपरेशन थिएटर त्या ऑपरेशन थिएटराक आमी वचाचे थोडे परी आमची पिडा चड जाता आनी ह्या थिएटराक वचून कोण ऑपरेशन जावंक रेडी आसा पळय ताची भलायकी पाडत जायना ज्या जाग्यार ऑपरेशन फेल म्हणून नांतना ती आस्पत्रेच्या ऑपरेशन थिएटराक थोडे बडी कालें जाता ऑपरेशन फेल जाता मनीस मरता न्ही पूण ह्या ऑपरेशन थिएटराचेर ऑपरेशन फेल जाल्लो दाखलोच ना न्ही कोणीक एकल्यान सांगलें आसा डोंट टर्न युअर फॅमिली इंटू कोर्ट रूम बट टर्न इंटू अ कन्फेशनल कोर्टीक गेले आहात की तुमी कोर्टीक गेल्ली आहात ती कोणी म्हणी साक्ष सांगूंक गी थोडे बडी थोडे बडी तुमी गेली आसात न्ही मस्त जाणां थोडे बडी कोर्टीक गेल्ली आसात त्या देखून कोर्टीक गेल्ल्या कडेन सांगतात की हांवें व्हडलें पातक केला सूख हांवें केल्या त्या देखून म्हाका शिक्षा दिया म्हणून खंयचोय बुदवंत मनीस म्हणटा की थंय वचून काल्यांचे ताणें लुकसाण केला ताणें म्हाका वायट केला ताका शिक्षा जायचे
हांव सारको तो सुखीदार ताका शिक्षा जायचे तेंत म्हूण सांगचे कोर्टींत वचून दुसरें कांय सांगता ती कोणी वचून सांगता ती जज्जा मुखार सांगता वकिला मुखार ही सूख हांवेंत केल्ली हांवें थोडे पटी म्हणटात कोणा आपसूंक बरो ना जाल्यार कोणी सांगना कोर्टीचेर मात कोणी सांगना त्या देखून कोर्टींत आसता घाले वाद विवाद आनी एकल्यान सूख केला म्हूण सांगचे ताका शिक्षा जायचे म्हूण सांगचे आनी ताका शिक्षा म्हणल्यार आमकां केसींत बीन जालें म्हणल्यार बरी आमी फाटी येवचे संतोशान आयिल्ले बरी भोगता पूण काळजान संतोश आसता गी कोर्टीच्या रुमांत हांव पाटी येताना कोणी संतोशान आयलो आसा गी सांगा पळय म्हाका आयलो आसूंक बरो इल्लो तें मागीर परतून काले म्हणटात आमकां कळिता न्ही गे कोर्टीच्या रुमांत हांव कोणीय संतोशान पाटी येवंक शायना आमचें अंतस्कर नितळ जाल्यार तें सारकें पूण तुमी कुमसाणीच्या जाग्याक वसा तेंसर सांगता ती तुमी पाद्र्या भाव तूं व्हडलो पातकी म्हूण सांगता ती काले म्हणटा तुमी काले म्हणटात पाद्र्या भाव हांव पातकी तुमचे बेसांव म्हाका दिया तेंसर कोणी दुसरी पातकी म्हूण आमी सांगनात आमी वचोन सांगचें इतलेंच पाद्र्या भाव हांव पातकी तुमचे बेसांव म्हाका दिया आनी तुमी पातकां सांगूंक सुरू करतात पाद्र्या भाव हांवें तें केलां हें केलां पाद्र्या काय म्हणटा सायबा सलवो धरा 10 वर्सां जालीं कुमसार जायनासतना 4 रेती करनी आतां बगसूंक जायना फाटी वचो सांगता गी कोणाकी सांगला गे धरून सर सांगला गी खंयचे व्हडले पातक वचूं दी कितले व्हडले पातक वचूं दी कोणाकी तुमकां सांगला की ह्या कुमसारी तुमकां बगसूंक जायना आनी एक 4 रेतीर करीचे 4 उपास करीचे ताच्या उपरांत हे कुमसाऱ्यांत पातकां बक्षिता म्हूण सांगला गी कोणाकी सांगून न्ही त्या देखून त्या जाग्यार कितले व्हडले पातक जाल्यार कितले तुमी वायट केलां जाल्यार त्या दळा तुमी दिंबी घालून पाद्र्या भाव हांव पातकी तुमचे बसांव म्हाका दिया म्हणून सांगून तुमची पातकां उक्त्या मनान तुमी सांगून प्राजितांनी बक्षांनी मागतात निमाणे पाद्र्या भावान सांगची उतरां खंयची तुजी पातकां तुका बक्षाली समाधानान वोस सांगता कितें गे सांगा नंतर जाल्यार तुमी म्हजेड्या सांगा हांव सांगता जायत गे सकट पाद्र्या म्हणटात आनी म्हणूंक गत आसा तुजी पातकां तुका बक्षाली समाधानान वोस आनी तुमी कुमसारीक येता आसतना व्हडलो बरो आहले बरी कांदिवन येतात व्हडलो बरो आसले बरी व्हडले वजन आहले बरी तुमी कांदिवन येतात ते कुमसार जावन पाटी येतना तुमकां एका रितीचे हळवाय भोगता घेना खंडी सावन भोगता एका रितीचे तुमकां काले वजेत्त कान उडयले बरी भोगता तुमकां एका रितीचे संतोष भोगता थंयसर आनी तो संतोष तुमकां खंय गेल्यार मेळना आयडियल आयस्क्रीम खाया नॅचरल आयस्क्रीम खाया आनी काले पिझ्झा खाया आनी कालें खाया तो संतोष खंयसरी तुमकां मेळना त्या कुमसारीत हांव भायर येता आसतना मेळसो तो संतोष तो एक विशेश संतोष तो संतोष आमचे थंय उरता आनी आमकां एक प्रेरण दिता आनी एक बदलावन एक आमकां अवकाश करून दिता देखून मुखार भाव भयणीनो उडास वरा जेसूची सर्जरी म्हळ्यार तशी ती व्हेरी पावरफूल आनी त्या सर्जरींत विशेष सगत आसा सॉरी म्हणलो शब्द तुमी आयकला न्ही गे म्हजी सूख जाली म्हणलो शब्द आयकला गे थोडी जाणां मस्त वापरता थोडी वापरूंकच वापरनात थोडी जाणांनी तेंचे सर्वज्ञत्व म्हणून म्हणजे तावन कांय सूख जायना म्हणून एक चिंतप कोणी आहा ती हांगा सर्वज्ञ सगळ्यान थंय सूख जाता न्ही गे त्या देखून तुमी चिंता एका कडेन म्हजी सूख जाली आय एम सॉरी जाल्यार कले जाता परिस्थिती कोणी तुमकां मारतात गी बडयतात गी जोर करतात गी तुमी दोगां जाणां मस्त झगडे करनासतना एका मनशान जर तर ही सूख म्हजे तावन जाल्या दयेकन माफ कर टाप्पा तेंच भुगतालें तें मागीर आर्ग्युमेंट ना थंय मागीर तें कितें रागी रावता आनी कितें लढाई रावता आर्ग्युमेंटी रावता सकट रावता मागीर पुरो शांत जालें थंयसर एक उतर थोडी पटी सांगचें तितलेंच न्ही ताणें एक उतर सांगल्यार बरो फादर म्हजी सूख जाली म्हण सांगून मागीर दुसरें कांय नाका आनी तें कोण सांगता पळय थंयसर जाता आनी थोडे पटी तें एक उतर सांगनातल्या खातीर कितले पावटी लढाई जाता थोड्यांच्या लढाईचो सिल्वर जुबली करचें पडटा थोडे विविध सिल्वर जुबली आनी गोल्डन जुबली आनी पुरो करतात न्ही थोडे पटी राग जालोय सिल्वर जुबली करचें पडटा 25 वर्सांचो राग 50 वर्सांचो राग झगडे तितले वयर विशय कांय ना ताणें सॉरी म्हूण सांगूं ना तितलेंच हांवें सांगचें मुखार भाव भयणीनो कांय एका शब्दाक सॉरी म्हणलो शब्द आसा पळय
आणि तो एक म्हजी सूख जाली म्हणलं शब्द आसा पळय, इट हॅज गॉट अ ट्रेमेंडस पॉवर. इट कॅन चेंज एनीथिंग. खलय बदलावन करूंक शकता ते. आनी ताच्या उपरांत थंयसर कांय आर्ग्युमेंट आनी पुरा कांय ना. देखून हांवें सांगलें कुमसारीचो जागो इज अ व्हेरी पावरफूल जागो. आमी सॉरी थंय मात्र म्हणचें न्हय, थंय सांगलें सॉरी दिसपडट्या जिणयेंत आमी सांगूंक प्रयत्न करचे. कुटुंबां दादल्या आनी स्त्रिये मदें, भुरग्यां आनी आवय बापाय लागीं, शेजारा, वावर करच्या जाग्यार आनी दिसपडट्या विविध संगतींनी आमी असले शब्द वापरचे. त्या वेळा मात्र आमची जिणी बरी जाता. देखून म्हाका भाव भयणीनो, खंडीत जावन आमी कितें म्हणटात, आमी सॉरी म्हणलो शब्द वापरीचे. त्या देखून जेजूच्या हॉस्पिटलांत आसचे ऑपरेशन थिएटर म्हळ्यार कुमसारीचो जागो. आनी थंयसर आमी गेले जाल्यार सगळें बरेंपण जाता, कितेंच उणेंपण जायना. आनी त्या थिएटराक वचून कोणीय रित्या हातांनी फाटी येवना, भलायकी बरी जावनूच फाटी येता. इतली पुरा फेसिलिटी आमकां आसा क्रिस्तांवांक न्ही. त्या देखून आमी वापरचेच. बरें जायचें जाल्यार हे सगळे संगती आमी वापरचे. आनी 2 संगती आसात. आनी सकट हॉस्पिटलाक गेल्या उपरांत आमकां मेडिसीन गरजेचें न्ही. पिडा पुरा जाली, ऑपरेशन जालें, दाक्तेर आसात, नर्सां आसात, सगळीं आसात. आमकां मेडिसिनी भोव गरजेची, गुळयो गरजेच्यो न्ही, गुळयो गरजेची. हांवें सांगलें जेजूचें मेडिकल हांगा आसा. जेजूचें मेडिकल हांगासर आसा. आनी अंतले मेडिसीन आमकां दितात, मेडिसीन आमकां दितात. त्या देखून थोडे फावटी पाद्र्याक थंयसर ऑपरेशन जाताना बॉक्सानाचे 4 गुळयो दिता, सोंसणिकेचे आनी 10 गुळयो दिता, उदारपणाचे 25 गुळयो दिता, समाधानाचे 50 गुळयो दिता, ना सोंसणिकाय आल्ल्या न्ही. आनी कालतेपणाच्यो गुळयो दिता, मागण्याच्यो गुळयो दिता. कितल्या नमुन्याच्यो गुळयो आसात. खंयची गुळी तुमी सांगा हातून आसात. सारकी खंयच्या नमुन्याची गुळी सांगा, ह्या बुका ह्या मेडिकलांत आसा. त्या देखून आमकां हर एक कुमसार जाता आसतना, आस्पत्रेक हांगासर येता आसतना आमची पिडा कान घेवन हर एका संदर्भार आमकां गुळयो मेळटात. ते कान घेया. ह्या गुळयो केल्ल्यान कांय सायड इफेक्ट ना, डायरेक्ट इफेक्ट. सायड इफेक्ट जाल्यार प्रॉब्लेम न्ही, डायरेक्ट इफेक्ट जाल्यार बरें न्ही. गुळयाचे इफेक्ट डायरेक्ट आसाचे, सायड इफेक्ट जाल्यार काय जाता, दुसरी पिडा सुरू जाता न्ही. त्या देखून ह्या गुळयांक सायड इफेक्ट ना, ह्या गुळयांक डायरेक्ट इफेक्ट. आनी ते इफेक्ट आमकां बदलावन करता. त्या देखून जेजूच्या वकात वर्क जायना म्हणले विशयच ना. दाक्तरान दिल्ले वकात थोडे फावटी वर्क जायना न्ही. थोडे फावटी ते कालें जाता, थोडे फावटी ते वर्क जायनासतना रियाक्शन जावन थोडे फावटी कालें म्हणली जाता. बोक्सून कोणाकी रियाक्शन जाल्ले आंगी, बोक्साने दिवन रियाक्शन जाल्ले कोणाकी आगी, सोंसणिकाय सांबाळून कोणाकी रियाक्शन जाल्ले आगी ना न्ही. त्या देखून जेजूचे गुळयो व्हेरी पावरफूल, दे आर व्हेरी पावरफूल. आनी आमी कान गेल्ले वरवीं आमचें थंय जायतें बरेंपण जाता. देखून म्हाका भाव भयणीनो, ह्यो मस्त रितीचे गुळयो आसात, ते कान घेवंक आमी प्रयत्न करया. निमाणो विशय आसा. आमी पुरा गेल्ल्या उपरांत हॉस्पिटलाचे बिल्ल पेमेंट करचें न्ही. बिल्ल पेमेंट करना जाल्यार कांय मेळना थंयसर. करचें की नाका? बिल्ल पेमेंट करचें. हॉस्पिटलाक येचे पयलेंत आमी चिंता कितलें बिल्ल जाता कोण ना म्हणून. ते टेस्ट, हे टेस्ट, तें गुळयो, तो रिपोर्ट, वो रिपोर्ट, सत्यानाश न्ही. थोडे फावटी आमी तापाक म्हूण येताना 25 रिपोर्ट जायचे, मागीर त्या रिपोर्टा फाटल्यान तितलोय खर्च आसा. आमकां वता हे आस्पत्रेक गेल्यार मस्त खर्च आसा, सो लाबेर जायना थोडे फावटी. कित्याक म्हळ्यार तांकां सोदून काडूंक आसता. ते तांकां काले म्हूण कळ्ळे शिवाय दाक्तेरी सारके वकात दिना, कित्याक म्हळ्यार तांकां रिस्क आसा. त्या देखून सोदून काडूंक आमी करचें पडटा. आनी सोदून काडल्या उपरांत बिल्ल पेमेंट करचें पडटा. त्या देखून हांगा आस्पत्रेक आयिल्ल्यांक बिल्ल दिवंक आसा. जाय गे बिल्ल काडून आयल्यात तुमी. आज पुरा तुमी ही जेजूच्या आस्पत्रेक आयल्यात. पाटी येताना बिल्ल फारीक करून वचाचे तुमी. पाटी येताना सकाळांनी बिल्ल फारीक करून वचोंक आसा. आनी कळ्ळें बिल्ल तें, कळ्ळें बिल्ल. बिल्ल रिपेंटन्स, रिपेंटन्स म्हणली करन्सी दिजे तुमी. परिवर्तन, बदलावन खंयच्या बँकांत मेळटा ती सांगा बळ्या. स्टेट बँक ऑफ इंडिया मेळटा की? IDBI बँक, इंडियन ओवरसीज बँक, आनी खंयची पुरा बँक आसा, कर्नाटका बँक, MCC बँक, ह्या बँकांत मेळटा की? परिवर्तन म्हणली करन्सी.
मेळटा की ती मेळना खंयच्याय बँकांत ती मेळना ती आसची खंयच्या बँकांत काळजाच्या बँकांत आसा मस्त आसा ती सोदून काडूंक गेलीशी कस लॉक करून दवरल्या ताची की सोदून काडचें पडटा आमी थोड्यांक ती सावी मेळना थोड्यांचे हार्टाचे लॉकी ओपन जायना पेमेंट भायर येना पिन्न सुकल्यार आतां गूगल पे आनी परत ताका पिन्न घालचें न्ही गे गूगल पे घालचें जाल्यार ताका सारके कोड घालीचे बँक ट्रान्सफर करचें जाल्यार ताकाय सारके कोड घालीचे ती नंबराक गेल्यार मात्र ट्रान्सफर जाता नाल्यार जायना आतां आमच्या काळजांत आसली परिवर्तन म्हणली सकत बदलावन म्हणली सकत ती ट्रान्सफर जायचे जाल्यार ते उक्तें करीचे कोड घालीचे ताका त्या देखून सगळ्यांक आमकां कोड दिल्या हांगा अंतून आसा तो सारको कोड आमी घालीचे परिवर्तन म्हणले पेमेंट आमी करूंक आसा सगळें कर पेमेंट करना जाल्यार कांय जायना त्या देखून पेमेंट दिनातल्यार हॉस्पिटलांत बेश्टे येवन बेश्टे फाटी वयचे थंय कोणी कॅर करनात त्या देखून हांगासर येवन इतलें पुरो आयकून म्हजे थंय कांय बदलावन ना 0.1% ना जाल्यार हें एक्सरसायज वेस्ट जाता त्या देखून म्हाका भाव भयणीनो बिल्ल पेमेंट करूंक आसा म्हणल्यार पयलें उडास दवरूंक जाय कशें आमी हॉस्पिटलाक येतना फक्त बिल्ला विशयी चिंता आज ही गरजेक घेवच्या पयले आनी एक फावटी ही गरजेक वेच्या पयले ते पेमेंट परिवर्तन बदलावन म्हणलें चिंतप आमच्या मोतींत आसोदी मोतींत आसात आनी ते आमी आसल्यार आमच्या जिणेंत कंटीस जावन परिवर्तन जाता देखून म्हाका भाव भयणीनो हें रिपेंटन्स जेजूनी तितलेंच सांगलें वेळ परतिसलो पातकी जिनी बदला सांजू हांव बाप्तिस्तांनी त्याच उतरान सुरू केल्लें वेळ परतिसलो जिनी बदला परिवर्तन बदलावन ते नातल्यार कांय जायना जेजून फारीक करूंक आसता बिल्ला विशीं पयलें उलयलो तो जेजूचे मिसांव प्रारंभ जाल्लें तशेंच पातकी जिनी बदला वेळ भरती जालो पातकी जिनी बदला सांजू हांव बाप्तिस्तांनी तांचे म्हणलें वेळ भरती जालो पातकी जिनी बदलावन परिवर्तन पयलें तांणी सांगलें कशें आमी हॉस्पिटलाक येतना पयलें बिल्ला विशयी चिंता तशें हांगासर आमी येता आसतना परिवर्तना विशयी पयलें आमी चिंतीचे आनी ते कार्यगत आमी करीचे ते केलें जाल्यार मात्र आमच्या जिणयेंत परिवर्तन येता निमाणो विशय म्हाका भाव भयणीनो आमच्या जिणयेंत थोडी मारेकार पिडा आसात मारेकार आमच्या सालत्या जिणयेंत एड्स जावंक पुरो कॅन्सर जावंक पुरो कोवीड जावंक पुरो एपडी कोवीड आयले सकट आमी भियान कंगाल जाल्या हांव न्ही आनी ह्या दिसांनी खाल जागात हार्ट अटॅक कितले जण मरतात हासानांत ह्या दिसांनी तुमी आयकलें जाल्यार तरणाटे कितले जण मरतात अरे एका दिसा 4-5 जण हार्ट अटॅक जावन मरतात हांव चिंता काय हासानांत काय 10-20-25 जाणां चड आतां मरण पावले फाटल्या एका हप्त्या भितर एक व्हडलो समस्या जावन गेला मनीस तरणाटी मनशां हार्ट अटॅक जावन मरण पावते आसात ही आमच्या सालत्या कुडीची पिडा पूण म्हाका भाव भयणीनो हे कंटिसावन जिवीत अखेर करच्यो पिडा तशेंच पूण आमच्या आत्मीक जिणयेंत व्हडली आनीक मारेकार पिडा म्हळ्यार जिणी देसवाट करची पिडा म्हळ्यार ते अनरिपेंटन्स सूक वळखनातली पिडा कठीण भिरांकूळ आनी जिवीत नाश करचे तसली आमी आयकल्लें आसा बक्षिनांतल्या साखराची वोपार त्या मनशाक सर्गींच्या राजांत रिगना आमचें जिवीत निमाणें सर्गींच्या राजा खातीर आमच्या सगळ्यांचो जिणेचो उद्देश सर्गाक आमी पावपाचें सासणीक आमी सूख जोडीचें आनी त्या ध्येयांत आनी त्या पैणांत रिपेंटन्स म्हणली एक संगत नांतर जाल्यार आमी सुकुत्त करूं ना देवाचे काकुळत म्हाका गरजत ना हांव सारकोत आनीक परिवर्तनाची गरजत ना तशें जाल्यार तीच व्हडली मारेकार पिडा पापा साहेबान पापा पियूस 12व्यान म्हणली आसा आधुनीक काळाचें व्हडलें पातक म्हळ्यार पातकच ना म्हणले बरीच येवचें म्हज्या जिणेंत पातकच ना संवसारान पातकच ना कालें केल्यारय जाता कशें जियेल्यारय जाता
ती एक व्हडली मारे कारपिडा. ह्या मारे कारपिडेत हांव देवा राख म्हणून आमी मागया. सक्कड आमी पाती देवा मुखार आमी कालती जायचे. फारिसेव आनी पब्लिकानाची वापार तुमकां कळीत आसा. दोग जण देवळाक मागणे करूंक गेल्ले. तो सुंकाकार पातकी म्हणून वळखालो. देवा म्हज्या पातक्याची काकुळत कर, हांव फावो न्हय हांगासर येवं. पूण तो फारिसेव देवा हांव त्या मनशा बरी अन्यायी लुटकारगार आनी तो पुरा न्हय, हांव बरो मनीस. दांत एक म्हणटा हांव फारीक करता. आपणाचीच बडाई आपणाचेच वर्तें पळोवन तो उलोवंक लागलो. आनी पवित्र पुस्तक आमकां सारकें सांगता तो सुंकाकार देवाक मानवालो जावन घरा गेलो. पूण तो फारिसेव देवाक मानवालो ना. तर मग भाव भयणीनो, आज दोनीक काळाची मारे कारपिडा, एड्स, कॅन्सर ती पुरा न्हय, ताच्याकी व्हडली पिडा, ती पिडाच ताच्याकी व्हडली पिडा आमच्या जिणेंत केदाळा आमी परिवर्तन जावंक प्रयत्न करना. नॉन रिपेंटन्स ऑर कितें म्हणटा अनरिपेंटन्स. आमकां परिवर्तनाची गरज ना म्हणलें चिंतप, पातकच ना म्हणलें तें एक चिंतप म्हज्या जिणेंत आसा. ती व्हडली पिडा, ती पिडा पयल्यान पयले आमी काडून उडोवंक प्रयत्न करया. देखून म्हाका भाव भयणीनो, एक घडी भर आमी दोळे धांपया. जेसू आमचो दैवीक वॉयस आमच्या सर्व पिडांक तो वखद दिता. हे जेसूच्या आस्पत्रेक आमी आयल्या भलायकेचे देणे मागून. आमी खंयसर आसांव, आमी वेंटिलेटरार आसांवगी, ICU आसांवगी, एमर्जन्सी वार्डांत आसांवगी, जनरल वार्डांत आसांवगी, वा आउट पेशंट जावन येता. आस्पत्रेन विविध जागे आसात. आमच्या पिडेची परिस्थिती पळोवन त्या त्या जाग्यार आमकां एडमीट करतात. म्हजी परिस्थिती कशी आसा ती कोणायक गुंतना. जेसूक आनी म्हाका मात्र कळीत. ह्या जेसूच्या आस्पत्रेंत हांव खंयच्या कडेन आसांव, वेंटिलेटरार आसांव घेवं, ICUंत आसांवगी, एक घडी भर आमच्या जिणेचो नियाळ करया. नायच्या दिसा आमकांच जेसूक आमी समर्पण दिवया आनी बरी भलायकी आत्मीक रितीन जेसू दैवीक वयस आमकां सगळ्यांक दिवन दी म्हणून आमी मागया.